आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत देवान दाविदाक तेल लावन ताका इस्रायलाचो राजा केला. या दाविदा भाशेन सामुएला भाशेन दाविदा भाशेन आमचेरूय तेल लावन बातिजमा दिसाक जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांत आमी रायपणांत वांटो घेतला. जी भाशेन जेजू राय, जेजू याजनीक आनी जेजू प्रवादी तेच भाशेन आमकांय जेजूच्या रायपणांत वांटो आसा. पूण आमचें रायपण कसलें? त्या शिव वर्तमानांत जाला पळय तसलें. ते जुदेव लोक ते वडील जेजूच्यो मस्करी करताले. तूं देवाचो पूत मरे, सोडय आमकांय. त्या चोरा भाशेन तूं देवाचो पूत मरे, देवाचो पूत जावन तुका कुर्सार मारला, देवय मरे तुका आतां. आमचें जिवीत रायपणाचें असलें जालां. दुसऱ्यांच्यो मस्कऱ्यो करपाचें, जेजूच्यो मस्करी करपाचें, ते सायबीणमांच्यो मस्करी करपाचें, ते सांता भक्तांच्यो मस्करी करपाची आनी तुज्या घोराब्यांत आसलेल्या भाव भयणीची, घोराब्याची, वाड्यांत आसलेल्या भाव भयणीची, गरिबांची मस्करी करपाची जालां. ती अशी ती तशी आमी बरी. आमी सगल्यांचो दुल्ल काडटा, पूण आमच्या जिविताचो आनी आमच्या घोराब्याचो दुल्ल आमी काडिना. सगळ्यांच्यो चुली फाटल्यान गोबूर आमी काडून भोंवता, पूण आमच्या जिविताचो आनी आमच्या कुटुंबाचो आमी गोबूर काडिना. आनी हेच खातीर हे सुबां जिवीत आमकां ना. भयणी भावांनो, जेजू भाशेन राय जा. आनी राय जातलो तेन्ना तुका खांटी आसतलें, दूख आसतलें, कोस्ट आसतलें, सोंसूंक पडटलें. भावार्थाची नदर घे आनी बागेवन सान फ्रांसा भाशेन चल फुडें. बागेवन सान फ्रांसीस तर गोंयांत येवंक नासलो जाल्यार बागेवन आमी म्हणटा आमचो भावार्थ सान फ्रांसाचो भावार्थ. बागेवन सान फ्रांसान ग्रेस्त कुटुंबाचो जावनूय आपली ग्रेस्तकाय आपल्या माय पायक, आपल्या भाव भयणीक आपलो गांव देश सोडून गोंयांत आयलो आनी आमकां जेजूचें सुबां जिवीत दिलां. पूण हे बागेवन सान फ्रांसान सुबां जिवीत दिल्लें तें आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या समुदायांनी आसा? ना. आमच्या समुदायांनी ग्रेस्तकाय आसा, दान दौलत आसा, मोटर आसात, बंगले आसात, सगल्यो भायल्योच वस्तू आसात. तर भयणी भावांनो, आमकां तर जेजू सांगता सुबां जिवीत जाय जाल्यार तुज्या जिवितांत जेजू भाशेन कोस्ट सोंस, जेजू भाशेन दुसऱ्याक बोगसोणें दी आनी बोगसोणें घे. तूं तर जेजू भाशेन राजा जावंक सोदता जाल्यार तुज्या जिवितांत त्याग कर, सॅक्रिफायस कर. तूं तर जेजू भाशेन राजा जावंक सोदता जाल्यार ऑतोर करिनासतना, ग्रेस्त गरीब पळयनासतना एक सारको भाव भयणीचो आनी देवाचो मोग कर. तेन्नाच तुका सुबां जिवीत मेळटलें आनी तुजी नदर भावार्थाची लांब आनी रूच जावंक पावतली. असलें सुबांपणी जिवीत आपणावंक आनी आमकां मेळून घेवंक भाग्योंत फ्रांसिसाक फुडें घालून मिसाचे भेटेन भावार्थान खतखत्यान मागुया. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया म्हणून सोत मानता देवाक, सर पदवीदार बापा, सरकार विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबाळलो, आंकवार मरितान जोडलो, पोंसला ताका ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखितलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान मेल्यांची मुनसुबी करून घेतलो, सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, आत्कांचें भक्षणें, कुडीचें जेवणपण, सस्तांचें जिवीत. भावार्थाची खोलायेन काळजाच्या उमाड्यांनी भरून हे वेळार आमच्यो गरजो आनी मागणी स्वर्गीच्या बापाक आमी उबारुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजूची सुबां जिवीत अनुभवूंक आपल्या पोरचेक जेजूची वळखी वांटूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सहकारी फुडाऱ्यांनी पोरचेची सेवेंत वावुरतना जेजू भाशेन
दुसऱ्यांक जिवीत दितोली जोरीची चाल जावं आनी पोरचेची आंटे विटे लो करूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या समुदायांनी क्रिस्ती जिविताची चाल आमकां एकठांय हाडूंक आनी एकामेकाच्या एकचारान आनी जेजूची सासणेक जिविताची जोड चाकूंक पावूंक देवा लागीं मागुया. जेजून हाडलेली सुबान जिवीत निराशी जाल्ल्या भावा भयणींक अणभवूंक आनी जेजू तांकां नवो बरवोसो कसो मेलूंक देवा लागीं मागुया. एक घडी बरो ओगीच रावन तुमच्यो खासक्यो जोण एकेकाच्यो गरजो मागणी भाग्यवंत फ्रांसाचे मजतीन बापाक उबारिल्या. म्हाका तुमचे खातीर कुटुंबा खातीर पिडीत आसलेल्या भाव भयणां खातीर पडदेसांत आसलेल्या भाव भयणां खातीर तरणाट्यां खातीर मागुया. ही भाग्यवंत सांत फ्रांसाची नोवेनां बरे भाशेन जावन परपर्यंत शांतीतायेन जावंक मागुया. सर्गेच्या बापा जी मागणी तुका उबारल्यान ती मानून घेवन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमची दानां आमची सूट दूख आनी भाव देवाक भेटयतना गायन करुया रुपें भांगार मागिना. म्हज्या भयणी बान हे मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार त्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा पातकांचे बोगसणे जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडली. ही बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटाव म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची
काळजा उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा सासनाच्या देवा स्वरूप कडेन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान मागून केलोय सासनाक यादनीक आमचो एकलोच राय सोर रचणेचो शांतीची तो निर्मोळ बोली खुर्सा ताणें तुका आपणाचीच भेटोवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपादली सगळे रचनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक सासनीक आनी सर्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिले राज स्वताचे राज जिविताचे राजनितीचे मोगाचे आनी स्वस्थकायेचे देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या मोगाच्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही भेटयल्लो उंडो सोऱ्या वरवीं आमचे सूख दूख आमचो वावर आमचे खोस आमची अस्कोताय तुका आमी भेटयता मानून घे पवित्र कर जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची ओ जेजू आमचो सोडवणदार सुबां जिवीत दितलो जेजू भावार्थान उबीच आसा थंयसरूच खोलायेन स्वत मानून मान बागावन नमस्कार करूया तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात जेजून आमच्या मोगा खातीर आपले रगत वारयले आनी आमकां सुबां जिवी दिले स्वत मानून हे जेजूच्या रोगताक मान बागावन आमी नमस्कार करुया भावार्थाचो गूळ